दिसता पयलीं पॉल काय दिसता हे आसा पयलीं तो आसा पयलीं तो गंजी बघा गंजी जेन्ना पोटर येता पळय तेन्ना चड मेजर एफेक्ट कितली सादाराचे बॉलने आसता तेजे एफेक्ट जाले आनी इमिजिएटली स्प्रे घेवपाक पडला आनी शेतां आडवी पडला आनी जावं डॅमेज जाल्ली आसा त्या खातीर आमची एक्चुली स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी म्हणून स्कीम आसा जी आमी शेतकारांक 1 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार 4 रुपया दिता म्हणजे 10,000 कोणाची स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार ताका 40,000 मेळटा ही आमची स्कीम ती शेतां कोणाची पिड्ड्यार जाली न्ही तेंच्यांनी आमकां एप्लाय करपाचें आतां हितून न्हय पयलीं कितें करताले आमी फक्त कोणाक कृशी कार्ड आसले पयलीं तांकांच दिताले आतां कितें जालां थोडे दुसऱ्याची रोयता शेतां तेज्या नांवार कृशी कार्ड ना पूण तेंच्यांनी एप्लाय करूंक जाता तांकां सेम स्कीम ह्या अंडर हे घेवपाक जाता दिसान हिंगा थोडे साप कोतालो हो मुगे एज ए प्रेसिडेंट पॉलिसॉट थोडे शेतकार असोसिएशन हो लोक म्हाका मेळ्ळो आनी दाखोवपाक लागलो की आमची आतां उरली शेतां जी काळण आसता उरली ती हे पावसाचे सगळी कडेन जाले आनी हांवें पळयलां उदक बोलां पावसाचे आनी डॅमेज जाला सो हांवें ताबडतोब आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिस जे कोर्ताली आहा मिस्टर महेश काणकोणकार असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो जाय तो आमकां कोऑपरेट जाता सो हांवें ताका फोन मारलो सॅटर्डे फ्रायडे तो म्हणपाक लागलो सॅटर्डे हॉलिडे सो मंडे आपण 10:30 येता सो तो 10:30 येईल येताच हांवें सगळ्या मुगे शेतकारांक आपयली शेतकार सगळे एकठांय जाले आनी तेणे आमकां फॉर्मां दिले लास्ट टायमाकूय पेडे जाल्ली ते भाशेन फॉर्मां दिल्ले आनी लोकांक भरून दिल्ले आनी तांकां ताबडतोब पयशे मेळ्ळे पूण आज कितें जालां आज मिडियाचेर आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्या हेचे सांगता की तुमी ताबडतोब फॉर्म भरून सबमीट करात आनी सबसिडी दितले सो ताका लागून हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ही फॉर्म जेन्ना आमी भरून दिताय तेन्ना ताबडतोब तेंचे गेले ते पाटी जिल्ल्याचे भाशेन पयशे दिल्या पुरो कित्याक लोकांचे कोश्ट आनी हे पाटी न्हू शेतां बरी आसली कोणें पीक काडलें ते सांगताय की आमकां बरी पीक जाल्या पूण आतां ह्या लोकांक मेळचे वता हे नॅशनल कॅलामिटी जाल्या आनी कोणाकूय ब्लेम करपाक जायना पूण हांव उपकार मागता जे आमचे ऑफिसर आहाय ते आनी आमचे मिसीस प्रानिला रायकर असिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर तेय आमचे बराबर आहा आनी तांकां मागील कितें तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन कोताय तें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करूया कित्याक लोक आज सांगता 5 कुणगे पेडे जाल्यार ते एकूच कुणगी सर्वे कोताय पूण हे पाटी तेणी सांगलां आमी पर्सनल फिल्डां देंवताय आनी बराबर तुमची फिल्डां सर्वे कोताय तें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हाका अशें दिसलें की आमचे जेन्ना हें ऑफिस आहा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली ते खूब आमकां हेल्प केला कितेंय सांगलें कितें हें जालें शेतां प्रॉब्लेम जालें सो मिस्टर महेश धांवून येता सो ताका लागून न्हू आमचो उपकारी आनी दुसरो आज लोक म्हाका मेळ्ळा तो लोक म्हणटालो की आमी MLAकूय मेळया पूण आज MLA ऑफिस हें आहा लोकांक मेळपाचें सो MLA येवपाक पावना हिंगा हांवें सांगिल्लें ताका हें हांव सगळें MLA सांगता आनी मुखा वयले मागीर प्रोसिजर कितें आहा तो फुडें आम्हाला तुमचे असोसिएशनान आतां हें आमचें न्हू हांव जो प्रेसिडेंट आहा पाली शेतकार असोसिएशनाचे तेजे 125 शेतकार आहाय आनी आतां आनी नांव येयलें आमचे कडेन दुसरी इन्क्लूड करपाक ती आमी एड जाल नाय ती म्हाका ती जाल्यार म्हाका दिसता 125 200-300 सुमार जातले आनी तेजे भायर हे सायडी आनी आहा ते हितून इन्क्लूड ना सो आतां पयर आमी मिटींग घेयल्या आनी तांकां सांगलां की तुमी कोणा हितून एड जावपाक जाय की तुमी एप्लिकेशन दियात नांव दियात सर्वे नंबर दियात आनी शेतां 114 दियात सो आमी आमचे हितून तुमकां एड सो सरकारान खंय तरी सांगलें की डिसेंबरा पयलीं सगळें सेटल करतले हेच्या बद्दल कितें सांगपाक जाता सरकारान आज जायते भाशेन मिडियाचेर प्रेस मिडिया हेजेर बी सीएम उलयता आनी तो सांगता की ताबडतोब आपण ही फॉर्म भितर येयली जाल्यार म्हळ्यार आपण डिसेंबर म्हळ्यार हें सगळें क्लियर करता कित्याक आमकां खात्री आहा कित्याक लास्टूय टायमा फॉर्मा भितर पावता लोकांचे सबसिडी दिल्या आतां त्या पासतूच हांवें बेगीन ताबडतोब म्हाका जाता ही पोस्ट आमचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे येयला
ते हितू आमचे वेल्सां हे मातसो तो पयले फाटी आतां तो म्हणटालो काल कांसावली वयतलो आनी खूंय वयतलो म्हण कित्याक इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रेसिडेंट हांवें लोकांचे ग्रिवेन्सीस येताय त्यो हांवें मुखार व्हरपाक जाय नाजाल्यार आय एम युजलेस हांव तेंच्यो हें मुखार व्हरना जाल्यार त्या पासत हांव 2-3 दीस जालो हांव आनी तेका म्हाका लागून म्हाका ह्या लोकांक आज कितलीं वर्सां जालीं प्रेसिडेंट दवरला सो हांवें ताका मुगे सेवा दिवपाक जाय आनी दुसरें हांव MLAकूय हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक तोय जायतो कॉपरेट जाता आमकां आमचो बोब आंतोनी कित्याक आखी मेशिनरी रोवपाक कोर्ताली फार्मर्स क्लब तो प्रेसिडेंट आहा तो इतलें रोवपाक आमकां तो दिता सो आमकां तेजोय उपकार एक आदार दिकून आनी देखून त्या सगळे लोक हांव हुशार जालो सगळो लोक येयलो सगळो शेतकार येयले आनी तेणी आपले जे ग्रेवेन्सीस तांकां सांगले आनी आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्टर जे आहा मिस्टर महेश आनी मिसीस प्रमिला तींच इन्स्पेक्ट करपा लागले सो म्हाका इतली उमेद दिसता ह्या ऑफिसरांची ती ताबडतोब एक्शन घेताय आनी कितें तरी आपल्याचो रिपोर्ट सबमीट करपाक कितें करपाक तेंचें काम तर बेगीन जालें न्हू ती सबसिडी बेगीन येता आमच्या वदानूय आमी गोवोरमेंटाक हेल्प करपाक होच म्हजो विचार आनी तुमकां मिडिया काळजोन जे बळकर म्हणटाय तुमी येताय कवरेज दिताय लोकांकूय सोजमीकाय दिताय आमचे चोवून न्हू दुसरोय लोक वतलो सो हेच पासत हांव न्हू तुमकां काळजोन जे बळकर करता हय तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी खूब पावस पडलो आनी पावस जो पडला पळय न्हू जेन्ना हार्वेस्टींग आमचे भात हार्वेस्टींग करपाचें आसा पळय न्हू त्याच टायमार पावस पडलो आनी खुबसो पावस पडून न्ही शेतां आडवी पडली आसा आनी अनसिजनल रेन म्हणटा ताका आनी खुबशीं शेतां डॅमेज जाल्लीं आसा आनी डॅमेज जाल्ल्या कारणान कितें आसा पावस पडून वोलसाण उरले की ती कंबायन हार्वेस्टरान भितर घेतले हार्वेस्टींग केलें की न्हू विनोवींग जायना म्हणजे भात सेपरेट आनी तण सेपरेट जायना त्या खातीर मातशें तें सुकोवंक जाय आसलें पावस पडल्या कारणान खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा शेतकाऱ्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले की आयज हांगसर येवन मातशी तेंचें इन्स्पेक्शन करचें आनी आयज आमी आतां वेलसांव गांवांत येयल्ले आसा आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी आमकां अशें दिसलां की खुबशीं शेतां तेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा आडवी पडलेली आसा सो तांकां आमची एक स्कीम आसा शेतकरी आदार निधी म्हणून जी आमी 1000 स्क्वेअर मिटराक 4000 रुपीज सबसिडी दिता तशीच ज्यांची शेतां एरिया चड आसा तशी तांकां सबसिडी चड मेळटा म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराक 4 रुपया मेळटा ती तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा आनी तितून 2 कॅटेगरी कोणाचे कृषी कार्ड आसा पळय न्हू तांकां एप्लाय करूंक मेळटा आनी कोण रोयना आसले रोयता ज्यांची कृषी कार्डां ना तांकां एप्लाय करूंक मेळटा सो दोनी आमी एक्सप्लेन केल्ले आसा आमी फॉर्माय घेवन येयल्ले आसा फॉर्माय दिल्ली आसा तांकां आनी सांगलें तांकां एप्लाय कर म्हणून जाता तितके बेगीन आमी सबसिडी डिसबर्स करतले इन्स्पेक्शन करून बी आतां आयज आमी इन्स्पेक्शन करता इन्स्पेक्शन करून मागीर आमी कितके डॅमेज जाला एसेसमेंट काडटले आनी तेज्या प्रमाणे तांकां सबसिडी डिसबर्स जातली सर कितें डॉक्युमेंट जाय क्लेम करपा खातीर आतां जेंचे कृषी कार्ड आसा न्हू तांकां एक एप्लिकेशन फॉर्म जे आमी आमचे एप्लिकेशन फॉर्म आसा ते जाय दुसरी गजाल कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट कॉपी आनी तिसरी म्हणल्यार तेंची डॅमेज जाला पळय न्हू शेत कोण एप्लिकंट आसा पळय न्हू तेणी उबो रावपाचो आनी फाटल्यान डॅमेज आमकां दिसोंक जाय ताचो एक फोटो जाय हे तिनूय डॉक्युमेंट्स आमकां जाय आनी जेंचे कृषी कार्ड ना पळय न्ही ताका सेपरेट फॉर्म आसा ते फॉर्म घेवन येयल्ले आसा आमी आनी ताका एक अंडरटेकींग आसा तें अंडरटेकींग करपाचें फॉर्म 1 and 14 फॉर्म जे ती शेतां रोयता पळय न्ही तेजे 1 and 14 फॉर्म जाय आधार कार्ड जाय आनी बँक डिटेल्स जाय जशें पासबूक कॉपी नाल्यार कॅन्सल चॅक नाल्यार मॅन्डेट फॉर्म हे ते डॉक्युमेंट्स लावन आमच्या ऑफिसान सबमीट करपाचे सर कितलो एस्टिमेट असो हांगासर डॅमेजीस जाल्ल्या आमी आतां सद्याक डॅमेज पळयला जाल्यार आमकां 50% असो डॅमेज दिसलेलो आसा अंदाज तरी पूण आनीक पावस पडत जाल्यार तो चडूय जावपाक शकता आनी हांव जाता इतके रिक्वेस्ट म्हणजे अशें एवॉयड करतलो जाता इतके बेगीन तेंच्यांनी हार्वेस्टींग करचें नाजाल्यार पावस तर अकस्मात पडलो जाल्यार चड डॅमेज जावपाक शकता तितून डॅमेज तेंची 80 to 90% सुद्दां वचूंक शकता सर मुरगांव हातूर कितलें तुमी अशें इन्स्पेक्शन केल्लें आजून मेरेन आतां लास्ट विकान आमी किलोसी केल्ले आसा किलोसी खूब जाल्ले आसा डॅमेज सामकी 80% सुमार जाल्ली आसा 80 to 90% डॅमेज आमकां मेळ्ळी आसा आनी आयज आमी वेलसांव येयल्ले आसा वेलसांवचें तुमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा तशेंच आमी आतां फुडें कांसावली पळयतले कांसावली वचून पळयतले सो एक 2-3 दीस आमी सारके फूल सर्वे करतले आख्खी मार्मुगांव जो तालुका आसा तो फूल कवर करतले आमी आतां शेतां पळय डॅमेज जाल्यार कोणी एप्लाय केला पळय न्हू तेंचे 114 फॉर्माचेर एरिया आसता आनी आमकां अंदाजी आतां कितकी डॅमेज जाला ती आमी तेजी पर्सेंटेज काडटा आनी तेगेर आमी एरिया कॅल्क्युलेशन करता दुसरें म्हणल्यार आमी प्रॅक्टिकली शेतान वता त्या खातीर आमी येयला पळोवपाक
पळयता डॅमेज कितको जाला तो आनी तेजें एसेसमेंट करता. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां कोणाची एरिया आसा कृषी कार्डाचेर 2000 स्क्वेअर मिटर आमी पळयता पयशे टॅक्स तुजें 2000 स्क्वेअर मिटर आनी तेजेर आमी पळयता तुजी डॅमेज कितकी जाला ती तेज्या प्रमाणे आमी ते एसेसमेंट करता. दुसरी गजाल आमच्या CM सरान सांगलेलें आसा की जाता तितके बेगीन सबसिडी डिसेंबर पर्यंत मेळटली म्हणून. सो आमी जाता तितके आमी आमचेंय काम की आमी जाता तितके बेगीन केसी फॉरवर्ड करपाचे जेच्या कारणान डिसेंबर पर्यंत लोकांक शेतकाऱ्यांक सबसिडी मेळची. पुलीस वाठारा एग्रीकल्चर लेबर गव्हर्मेंटाक ते येयले आयज ते आपयले आमी तेका त्या लोकांक लागून आपयले शेत सगळी पिड्यार जाल्या शेतांत ह्या वर्सा जायती पिड्यार जाली ऑलमोस्ट 70-80% सुमार पिड्यार जाले शेतांत आनी तेका लागून ते येयले आतां पूण चोवपा शेत बरी स्वता तेका आमी सांगिल्लें कितें चोवपा शेत बरीच काय उबे आहा न्हू ती पूण हितून कितें जाता आतां शेतांत शेत सगळी पिड्यार जालें कांय ना शेतांत बेश्टी कोणसां उबी आहा दिसताय सगळी पोल ती तेका लागून तेका सांगलें आनी आमी तेंचे जायते उपकारी कित्याक वचोन वचत ते आमकां हेल्प करताय आनी जायते टायमार हेल्प केलें तेणी हे टायमार तेणी हेल्प करपाक दिलां आनी आमकां दिता सांगलां बाय डिसेंबर हे म्हयन्या एंड ऑफ नोव्हेंबर ना डिसेंबर ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर पयशे मेळटा म्हूण सांगलें तेणी आमकां. सो कितले अशे डॅमेजीस जाले? डॅमेज आसा हाय तेंगेले आसा आसतली 25 शेतां 25 to 30 शेतां हाय सगळीं टोटल शेतां ते शेतांत ते इन्स्पेक्शन कोर कितें मेळटा दिवपाक दिता म्हूण सांगलें